नमस्कार, पुया प्राइम खबरो। तेहलकातल्या पीडित चलयेची गोय पुलिशेन घेतली जबानी। 4 जणांनी तेहलका सोडले। शोमाक तेहलका आनी तेजपालाचा हुस्को, चलयेचो आरोप, तेजपालाक अंतरीम जामीन ना। पुर्तुगेज नागरिकत्वाच्या प्रश्नाचेर काँग्रेस घुसपली। धंद्या खातीर पुर्तुगेज जावन भायर गेल्ल्यांक सोडात, गोंयांत राविल्ल्यांक अपात्र करात, काँग्रेसीचे तर्कशास्त्र। म्हादय लवादाची टीम डिसेंबरात गोंयांत येता इन्स्पेक्शनाक। पुरावे प्रत्यक्ष दाखोवपाची सरकाराची तयारी। धरणा बांदूंक दिनात म्हणून मंत्री मांद्रेकाराचो राना मंत्रालयाचेर फोग। देशभर गाजिल्ले आरुषी हेमराज खून केशीत सीबीआय कोर्टान तलवार जोडप्याक फर्मायली जल्मठेप। सीबीआयन मागिल्ली फाशी, तलवार वतले वयल्या कोर्टांत। सरकारा कडल्यान रीण आनी येवजण्यो सोंपेपणान मेळच्यो म्हणून शेतकारांक कृषी कार्डा वांटपाक सुरवात। दूधकार आनी नुस्तें मारप्यांकूय कार्डा दिवपाचो विचार। आनी फुडल्या वर्सा सावन इफ्फीतली पिक्चरां पळोवंक तिकिटांची गरज ना। डेलिगेट्सांचे पासूच पुरो। तिकिटे वेल्यान कफू जावची न्ही म्हणून ईएसटीचो निर्णय। खबर विस्तारात। थिंग फेस्टिवलात लैंगिक अत्याचार जाल्ल्या पीडित पत्रकारा कडेन गोंयच्या क्रायम ब्रांचीच्या पुलीस अधिकाऱ्यान संपर्क साधलो। तिची जबानी घेतली। त्या चलयेन आनी ताचे सयत 4 पत्रकारांनी तेहलका सोडला। तेहलकाची व्यवस्थापकीय संपादक शोमा चौधरीक आपल्या परस तेजपाल आनी तेहलकाचे चड पडला असो सनसनाटी आरोप त्या चलयेन केला। इतले मजगतीं दिल्ली हायकोर्टान तेजपालाच्या अटकपूर्व जामिनाचेर सुनावणी बुधवारा दवरल्या। ताका अंतरीम जामीन दिल्लो ना। तेहलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ तरुण तेजपालाक अटक करपाचे दिशेन पुलिसांनी निमण्यो हालचाली सुरू केल्यात। ताका केन्नाय अटक जावंक शकता। पुलिसांनी देशांतले सगळे विमानतळ आनी इमिग्रेशन चॅकपोस्टांक अलर्ट दिला। गोंय पुलिसांचे टिमीन मुंबय वचून पीडित चलयेची अधिकृत जबानी घेतली। चलयेन पुलिसांक पुराय सहकार्य दिला। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण आतां तेजपालाची चवकशी जातली, मात डीआयजीन पुराय प्लान मिडियाक सांगलो ना। इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस has been able to establish contact with the victim. I'm not going to divulge further anything at all about this because this has very serious implications related to the privacy and dignity of the victim. दुसरे वटेन तरुण तेजपालाचो अटकपूर्व जामीन अर्ज मंगळारा दिल्ली हायकोर्टान सुनावणेक आयलो। आपल्या आड भाजपाचे हे राजकी कारस्थान म्हणपाचो दावो तेजपालान कोर्टान केला। ही केस दिल्लीतले एजन्सी कडेन दिवची म्हूण ताजे यत्न चल्ल्यात। पुलीस जाणून बुजून लिफ्टीतली फुटेज पळोवंक सोदिनात। ती फुटेज पळयल्यार खरे खोटे उक्ताडार येतले म्हणपाचो दावोय तेजपालान केला। ताणें पीडित चलयेचेर दुबाव घेतला। हायकोर्टान ताका अंतरीम जामीन दिवंक न्हयकार दिलो। अर्जाचेर सुनावणी बुधवारा दवरल्या। तेहलकाची व्यवस्थापकीय संपादक शोमा चौधरीक आपले परस तेहलका आनी तेजपालाचो हुस्को चड म्हूण आरोप करून पीडित चलयेन तेहलका सोडला। आपली कागाळ चेपून दवरपाचो यत्न शोमान केलो म्हूण ते चलयेन आरोप केला। ताचे बरोबर हेर 4 जाणांनी तेहलका सोडला। गोंय पुलिसांनी तेहलकाचे पत्रकार, व्यवस्थापकीय संपादक शोमा चौधरी आनी आतां पीडित चलयेची जबानी घेतल्या। निमणो तेजपाल उरला। ताची चवकशी करून ताका ताब्यान घेतले म्हणपाचो दुबाव आशिल्ल्यान ताणें अटकपूर्व जामिना खातीर यत्न चलयल्यात, जाल्यार पुलिसांनी तो सुटचो न्ही म्हूण इमिग्रेशन चॅकपोस्ट अलर्ट दिला। येता ती 12 वरां तेजपाला खातीर सामकी म्हत्वाची। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। पोर्तुगीज नागरिकत्वाचेर सध्या धल्ल्यार चापता, सोडल्यार पळटा अशी गत राजकीय पक्षांची जाल्या। काम धंद्या खातीर भायर गेल्यात त्या गोंयकारांचे पोर्तुगीज नागरिकत्वाक हरकत ना, पूण पोर्तुगीज नागरीक जावन गोंयांत रावल्यात ते अपात्र अशें काँग्रेस म्हणटा। खासदार श्रीपाद नायक म्हणटा गृह मंत्रालयान आदेश दिलो म्हूण कोण अपात्र थारना। हो 20,000 गोंयकारांचो प्रस्न। संसदेत उपाय काडचो पडटलो अशें खासदार म्हणटात। काँग्रेस कायतूचो राजीनामो मागता। The BJP government in Goa has no moral authority to continue in power in view of the fact
that 2 MLAs, one belonging to Goa Vikas Party and other belonging to BJP, are prima facie proved to be not citizen of India. They should quit voluntarily from the assembly, or the speaker or the chief minister, whoever have some sort of influence over them to advise, they should be told to quit. BJP is, which claims to be a nationalist party, although they are the creation of RSS, and we know how patriotic RSS is. Therefore, BJP has to take the burden, and on their own they should show the doors to these MLAs. Governor of Goa has got power under Article 54(2) to send message to the Goa Assembly and ask whether any foreign national is sitting in the Goa Assembly at present and in participating in the debates. This information Governor can ask through a message. Immediately Mr. Kaito should resign, failing of which the apex authorities like the Election Commission, His Excellency the Governor किंवा स्पीकर ज्यांच्याकडे अधिकार असतात आणि इमिजिएटली ताजेर एक्शन घेवंक जाय. निर्णयाचो इफेक्ट तमाम गोमंतक्यां जातलो ह्या संबंधी म्हजी, पूण हें थोडेशें आमच्या गोंयकार लोकांक भितरून उडोवपाचें, म्हणजे अशें एक कितें म्हणटा तशें सिच्युएशन तयार करपाचें, भयकान म्हणटा तशें त्या प्रकारचे BJP थोडेसो प्रयत्न करता. The party would like to assure thousands of Goans who are abroad today that the party stands with them. We will see to it that their difficulties are not compounded by false propaganda. They can come and stay in India any period of time. They will have a permanent visa stamped on their passport. They don't have to go on applying it every time and then. Nothing else. Continues. खासदार फ्रांसीस सार्दिन म्हणटा तो सध्या भारतीय, 1961 पयली पोर्तुगीज आशिल्लो. I'm a very respected, responsible citizen of this country, and I am not interested in any other citizenship than Indian. And have you been a Portuguese citizen anytime? Just Yes. clarify on that. Yes, before 1962. Yes. 61. Before 1962. 61. 61. Yes. Yeah. Over. That's 19 all. December. Nothing after that. Nothing after. इतले मजगती भाजपाचो खासदार श्रीपाद नायकान हो विषय संसदेत व्हरपाचें थारायला. तो म्हणटा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे निर्णय सुद्धा कितलेशेच खेपो चुकतात. वादग्रस्त आमदारांचेर मात तो कांयच उलयलो ना. आता सेशन आमचे 5 तारखेक सुरू जातलें, त्या हेतून हांव गोवोरमेंटाक म्हणजे सेंट्रल गोवोरमेंटाक प्रश्न विचारतो, कशे पद्दतीन तुमी गोंयाक ह्या गोष्टीचें सोल्युशन दिवंक शकतले. ताका जेन्ना मिनिस्ट्रीन झालं की ते पोर्तुगीज नागरीक म्हणून, आणि अशा वेळार तेंच्यांनी आमदार राहावे कितपत योग्य, आणि ह्या वेळार तांकां पक्षान तुमच्या पाठिंबा द्यावे. काही गोष्टाक हे मिनिस्ट्रीन सांगले म्हणून सगळें जालें अशें कांय ना न्ही. कायद्याचे खूब बाबी आसात, मिनिस्ट्री सुद्दां खूब फावटी चुकिल्ली आसा ही तुमकां खबर आसा, आनी म्हणून ताजो शेवटच्या हाका पर्यंत सूक्ष्म लाय पर्यंत आमी ते गिल्टी अशें म्हणूं जायना. कित्याक ते डिसिजन एक टोटल डिसिजन घेवनी म्हणून सरकारान ठरोवनी. होम मिनिस्ट्रीज एक ते ठरोवंक शकना अशो खुबश्यो गोश्टी आसात, आनी म्हणून एज ए होल सरकारान ह्या संदर्भात एक परमनंट निर्णय जेन्ना घेतले ते आमकां मानचेच पडटले आनी मानतले. नो प्रॉब्लेम. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादय लवादाची टीम डिसेंबरात गोंयांत येवन इन्स्पेक्शन करतली. म्हादयचेर गोंयची पुराय बाजू लवादा मुखार तेन्ना मांडटले आनी तांकां डॉक्युमेंट आनी पुरावे दाखयतले अशें उदका स्त्रोत मंत्री दयानंद मांद्रेकार म्हणटा. मुखेल अभियंता म्हणटा गोंयांत आनीक 4-5 तरी धाकटी धरणां जाय. धरणां बांदपाक मान्यताय दिवंक कटकटी करतात म्हूण मांद्रेकार राना मंत्रालयाचेर तिडकलो. आमी मागता हे आमचे एनवायरमेंटाचे लोक आहात तेंच्यानी सुद्दां केशी आनीक घालच्यो अशें आमचे तांकां रिक्वेस्ट आहा. तुमी केवळ आमच्या बरोबर आमचे दोश काडीत रावू नाका. शेवटी तुमची एनवायरमेंटल जे लोक आहात तेंची जबाबदारी जाता. गोंयच्या भवितव्याक लागून गोंयची पर्यावरण राखून दवरपाक लागून तुमची जबाबदारी आहा. तुमी तेंचेर केशी घालपाची गरज आहा. तांकां आमी हें करपाचें ना. आनी आमी ह्या हेका लागून आमी ताका शेवटी उदक
कितें जातलें हें तें आमकां कांय खबर ना, पूण हे फाटीं घेवपाचो प्रश्नच येना. फाल्यां हेच्या संदर्भान ट्रिब्युनलाचे टीम फूल टीम फुडल्या म्हयन्यान गोंयांत येता. आमचे सगळे ऑफिस, आमची तयारी, सगळी परिस्थिती जी कितें आहा पळय ती तांकां पळयतले. त्याच्या नंतर न्याय निवाडो कितें आहा तो थंय सुप्रीम कोर्ट दितलो. केंद्रीय उदका स्रोत खात्यान घडोवन हाडिल्ले राज्यस्तरीय पेंटिंग सर्तीच्या इनामां भेटोवपाच्या सुवाळ्यान मंत्री मांद्रेकार उलयतालो. सुवाळ्याक खासदार श्रीपाद नायक आनी हेर अधिकारी आशिल्ले. धरणां बांदपाक मान्यताय दिवंक रानां खातें कटकटी करता म्हूण मंत्री मांद्रेकारान फोग काडलो. जाय तितके उदक आमी आणिल्लें जर सेव करपाक वतात, आज प्रॉब्लेम आहा. आमची 2-3 धरणां आमी करपाच्या हेचेर आहा, पूण काही टेक्निकल अडचणी आहा. त्या टेक्निकल अडचणीक लागून थंयतरी आमकां एप्रुवलां मेळना. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक विचित्र एक डिपार्टमेंट आहा, ते थंय परमिशनाच दिना. ते वायल्ड लायफ सँच्युरी म्हणटा आनी कसली सँच्युरी म्हणटा, कितें कितें सांगता तेच कळना आनी ते कितेंच करपाक दिना. About 30 to 40% of our state is covered by reserved forest or the wildlife sanctuaries, where it becomes very difficult for us to carry out any water resources projects. Overcome our needs in the future, we should have at least some 4-5 of such storage projects in the state of Goa. Government of Goa has a foresight in preparing the master plans for our water resources, majorly 4 rivers in Goa. Up to we have estimated the needs and the availability up to 2051 AD. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.